आमदार विरेश बोरकरान सील केल्ले आरजीपीचे कार्यालय अजय खोलकर आणि ताच्या वांगड्यांनी परतून उक्ते केले। आमदार विरेश बोरकरान केल्ले दावे मनोज परब गटाच्या वांगड्यांनी भायर आयले। पक्षाच्या कार्यालयात कोणाक प्रवेश करपाक निर्बंध नाशिल्ल्याचे स्पष्ट करीत आमदाराच्या आरोपात तथ्य नाशिल्ल्याचो दावो केलो। मजगती ऑफिसात आशिल्ल्यो फायली खोलकर आणि ताच्या वांगड्यांनी पिशवेन भरून व्हेल्यो। आरजीपी भितर चलिल्ले अंतर्गत वाद चड खर जायत आसा। 2 दीस पयलीं आमदार विरेश बोरकरान आरजीपीचे पाटो वाठारांत आशिल्ले कार्यालय सील केल्ले। थंय कोणाकूच वचपाक अधिकार नाशिल्ल्याची नोटीस ताणें लायिल्ली। ह्या विशया वयल्यान मनोज परब गटाचे वांगडी बरेच चाळवले। कार्यालयाकडे आयतारा पत्रकार परिशद घेवन कायदेशीर रितीन कार्यालय उक्ते करतले अशें अजय खोलकरान सांगिल्ले। ते प्रमाण सोमारा अजय खोलकर आणि ताच्या वांगड्यांनी आमदार विरेशान सील केल्ले ऑफिस उगडले। आमदार विरेश बोरकरान केल्ले दावे मनोज परब गटाच्या वांगड्यांनी न्हयकारले। विरेश बोरकर नॅशनल प्रेसिडेंट म्हणून स्वताक प्रोक्लेम करता, म्हणजे तो आपला क्लेम करता आणि चार्ज घेतला म्हणटा। मात तेणे अजून नॅशनल प्रेसिडेंट आपूण केन्नाचे ना आणि अजून तो इतले वर्सां खंय तो आसलो नॅशनल प्रेसिडेंट, एकूय प्रूफ तेणी दाखोवंक ना की तो नॅशनल प्रेसिडेंट अजून आसा म्हणून, कळ्ळें न्हू। सो तेणी ती ऑफिसाच्या भायर एक ऑर्डर मारलेली 2 दीस पयलीं, ती 7:30 एक ऑर्डर मारलेली की ऑफिस हे टेम्पररी ऑफिस आहा पार्टीचें आणि ते कोणाक एक्सेस ना म्हण भितर आणि कोणतोच मेंबर हांगा ऑफिसान येवचो न्हू। आणि ती ऑर्डर त्याची इंडिविज्युअल ऑर्डर आसली, ती पार्टीची ऑर्डर नासली। ती पार्टीची लेटर हेड नासले, पार्टीचो स्टॅम्प नासलो पार्टीची आणि कांयच लोगो नासलो, कांयच नासलें। सो त्याच्या नंतर ते जातकीर मागीर रातचे 1 सुमार तेंच्यांनी ऑफिस येवन सील केले। म्हणजे सील केले म्हणजे लॉक चेंज करून लॉकाचेर तेंच्यांनी ते सील आसता पळय तो आनी ते वायट आनी ते रेड ते स्टॅम्प मारून तेंच्यांनी ते केले। त्याच्या नंतर काल आमी येवन हांगासर तेजो हे केलो, निशेध केलो, ते अशें करपाक मेळना म्हणून। कित्याक ते म्हणटा ऑर्डर तो म्हणटा तो इट इज टेम्पररी ऑफिस, जी टेम्पररी ऑफिस न्हू। हे इलेक्शन कमिशनाची आमची ऑर्डर आसा, पास केला ऑर्डर इलेक्शन कमिशन की हो आमचो परमनंट ऑफिस एड्रेस म्हणून हे जाल्ले आहा। त्याच्या नंतर आमी सांगलें की हे रेंटेड प्रिमायसीस, हे आमचे लीव एंड लायसन्स एग्रीमेंट आहा, तेका ओनर आहा एका आणि सोसायटी आहा। सो आमची लिगल एडवायस घेवन आमच्या एडवायजरान सांगला की तुमी काडपाक शकता म्हणून, आणि ते ओनरांनी सोसायटीक कंप्लेंट केला आणि हेजेर विरेशाचेर डिसिप्लिनरी एक्शनूय जातली अशें आमी 2 दीस पयलीं सांगलेलें। आणि आमच्या मेंबर्सांक आमी सांगला, ऑफिशियल पेजीचेर आमी आउट केला की आमच्या आजीचें ऑफिस सगळ्यांक ओपन आसा, सगळ्या मेंबर्सांक ओपन आसा आणि जशें पयलीं चलतालें तशें हें चलतलें। आनी मात कायदेशीर आमी जे कितें एडवायस घेवन थ्रू ओनर हे सगळें केल्लें आहा। एकट्या इंडिविज्युअलाचें हे ऑफिस न्हू। मजगती आरजीपीचे वांगडी ऑफिसात आशिल्ल्यो फायली पिशवेन भरून व्हरतना दिश्टी पडले। हे विशीं जेन्ना अजय खोलकराक विचारल्यार तांणी सांगले, चिंबल आणि हेर गांवांच्या वेगवेगळ्या विशयांचेर आशिल्ल्यो ह्यो फायली ते आमी व्हेल्यात, स्वताचे कांय डॉक्युमेंट आशिल्ले ते व्हेल्यात, अशें खोलकरान स्पश्ट केलें। तुम्ही फायली बी कितें आतां घेवन गेल्या भायर? ना, फायल तशें ना, ते थोडे हे आसले, म्हणजे 2-3 दीस ते आमचे इतले दीस काम चालू आसलें। सो तेजे थोडे रफ पेपर्स हे बी आसले आणि माझे थोडे चिमलाचे फायल्स आसले, कित्याक लोकल चिमलाचे चडशे इश्यूज जे आसा ते आमी ते ऑफिसान आणि बाकीचे विलेजींचे इश्यूज आसले। सो त्यो मागीर काय कितें डिस्प्लेस जावपाक जायना म्हणून ते आमी ते इश्यूज घेताले गांवांत। फॉर एग्जाम्पल आतां आमचे थोडे ओल्ड गोवाचे इश्यूज आसा, मागीर ते सायडीसचे मेगा प्रोजेक्ट आसा, थोड्यांचे फायली आसा। सो त्यो फायलीसचे हांव एज तांकां एडवायस दितालो आणि म्हाजे पर्सनल थोडे डॉक्युमेंट्स आसले, मिन्स लॅपटॉप बी हांव म्हाजे पर्सनल यूज करतालो पार्टी खातीर। तो हांवें केला, पार्टीचे डॉक्युमेंट्स सेफ आसा। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।